R12. Jesus, 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 Jesus. Shantici tuzo amche bito, Shantici tuzo amche bito. Sodas di Baudi, Baudi dobo. Sodas di Baudi, Baudi dobo. Jesus, 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 Jesus. Karzaci shanti amchi shuddhi, Karzaci shanti amchi shuddhi. Israti amka tundi, Israti amka tundi. Jesus, 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 Jesus. Bapaci shanti amche rokhoi, Bapaci shanti amche rokhoi. Susaci moda upoi, Susaci moda upoi. Jesus, 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 Jesus. Shanti charosnya amka hatolo, Shanti charosnya amka hatolo. Sasnache shanti, shanti kavoi, Sasnache shanti, shanti kavoi. Jesus, 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 Gesù shantici चोरतो, जेजू काळजाची शांती तू, जेजू बापाची शांती तू. तुका ऐकल्यात सॉंग सारको नमस्कार पाव. भो पवित्र संस्कारान ह्या वेळार तूं हाजीर आसाय म्हूण आमी खरेपणी सत मानता. आमचें मन, आमचें काळीज, आमची कूड, आमचो आत्मो हे सकाळी तुकाच उबारता. आनी सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान आनी सगळे सक्तीन आमची मान खोल भागो
तुका आमच्या सुम्याक पोरनिपाट नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता. दर एक पावटी आमी तुज्या पांयाशी येता तेन्ना दुनिया तूं आमकां जाय तें फावो करताय. दर एक पावटी आमी तुज्या पांयाशी येता तेन्ना दुनिया आमची विनंती जाय ती आमी मागता. आयजूय तुजे लागीं आमची विनंती आसा. दर एक पावटी आमी तुजेशी येता तेन्ना दुनिया तुका आर्गां दिवंक दिनवासोवंक जायतीं कारणां आमचे लागीं आसा. आयजूय तुज्या पांयाशी येवन तुका दिनवासोवंक आर्गां दिवंक आमकां कारणां आसात. दर एक पावटी तुजेशी आमी येता तेन्ना दुनिया शांततायेन शांतीन तुजे लागीं संपर्क सादूंक, तुजे लागीं उलोवंक आनी तुजें आयकूंक आमकां फावो जाता. आयजूय हें देणें तूं आमकां दिताय. देखून हे सकाळी ही आमची सकाळची भेट तूं मानून घे. सगळें तुजेंच, आमी तुजींच. देखून ह्या नव्या दिसाक आमची वपणी मानून घे. हो नवो दीस दुनिया आमी तुज्या हातांत घालता. ह्या दिसाची आमची काळजी तुज्या हातांत घे. टेक द कंट्रोल ऑफ माय डे लॉर्ड. मनांतल्यान, काळजांतल्यान आनी काळजाचे कुशीन हांव म्हजो हो दीस तुज्या हातांत घालूंक सोदतां. प्लीज टेक कंट्रोल. ह्या दिसाक तुज्या हातांत हांव दितां म्हजें जिवीत. ह्या दिसा बराबर म्हाका येता तें सूख आनी दूख, कोश्ट आनी त्रास, दूख आनी खुशालकाय, म्हजे दुबाव आनी म्हजी भिरांत सगळें दुनिया तुज्या हातांत घालता. जें कितें हांव जाणा आनी जें कितें म्हाका खबर ना सगळें तुज्या हातांत घालता. जो फायदो म्हाका आयज जातलो, जें नुकसाण हांव भोगतलो, तें तुज्या हातांत दुनिया हे सकाळी घालता. जायते आयचे म्हजे प्रश्न, तशेंच म्हज्या प्रश्नाचे जबाब जायत्यो म्हज्यो विनंती आनी हे विनंती तुजें दान देणें तुज्या हातांत दुनिया घालता.
W18 हें स्तोत्र 89वें आमी गायतले. Novo dni bude dana, bude noam čirdonia. Novo dni bude dana, bude noam čirdonia. Oprimido zomojmo, činito korosunia. Oprimido zomojmo, činito korosunia. Novodis bude dana, bude noam čirdonia. Novodis bude dana, bude noam čirdonia. Durti Bogu Jesu, Santo Sankarizutta, Dadoshita Daokumo, Vidvasaku Kababa, Durtisa Bogu Yesu, Santo Sankarizutta, Dadoshita Daokumo, Vidvasaku Kababa. Novodis bude dana, bude noam čirdonia. Novodis bude dana, bude noam čirdonia. Oprimido zomojmo, činito korosunia. Oprimido zomojmo, činito korosunia. Novodis bude dana, bude noam čirdonia. Novodis bude dana, bude noam čirdonia. Ancevo il sorbe spora, Faculitus oporso, Orsolundus oprolas, Amsomortam disupor, Ancevo il sorbe spora, Faculitus oporso, Orsolundus oprolas, Amsomortam disupor.
Udelo amchir dunia. आयज ह्या नव्या दिसाक जायतें शिकपाचें आसा, जायतें अणभवपाचें आसा, जायतें सुदारपाचें आसा. भोव करून आमचें कुड्डेपण, आमचें आत्मीक कुड्डेपण आमी तुज्या हातांत घालून, आमच्यो चुकी ओळखून तुजें बरेपण दुनिया समजुचें आसा. देखून दी तुजी कृपा. आमचें आत्मीक कुड्डेपण आमी पयस करूं, उक्तीं जावं, बरीं जावं तूं आमकां फावो कर दुनिया. ह्या वेळार ओगी राव, जेजूक पळय, भोंवतणचो आवाज आयक आनी ह्या दिसा आयज कितें बदलचें आसा तुजे सोबेत, कितें बदलूंक जाय तुजे सोबेत, कसलें बरेपण तुका ह्या दुनिया लागीं जाय, माग ताचे लागीं. तो हात लायतलो. म्हाका तुवेंच रचलय, म्हजी कूड म्हजो आत्मो तुजी रचना. पातकाक लागून, वायटाक लागून, आमच्या जिविताची तोरा जिवपाची ताका लागून भलायकी बिगडल्या, इस्त उणी जाल्या, आयकूंक सारकें येना, दुसऱ्या पासत उलोवंक जीब धरल्या. पळय जेजू म्हाका आनी पळय म्हजी दुयेंसां. चडसो दुनिया तुवें म्हाका भलायकेन सांबाळ्ळा. You have maintained my health. चडशे जाणांक आमकां दुनिया विस्त दिल्या. वी कॅन सी, आमच्यान पळोवंक जाता. चडशें दुनिया सगळें जें गरज तें तुवें आमकां दिलाय. तरी आसतना म्हज्या जिवितांत वेगवेगळे तरेन जायते पावटी हांव तुजेशी परतून येवंक म्हजे कुडीक तुवें त्रास दिल्यात. हे त्रास म्हाका जातात ते तुवें जावंक दिल्यात. यू हॅव अलावड पेन. यू हॅव अलावड इल हेल्थ. You have allowed troubles. You have allowed. म्हज्या जिवितांत
वेगवेगळे तरेन हांवेंच म्हजें जिवीत निडायर घालूंक तुवें दिल्ल्यो ह्यो सगल्यो घडयो म्हज्या जिविताच्यो हांव मानून घेता. ह्या वेळार जेजू पळय, तुज्या जिविताच्या खंयच्या भागाक आयज दुयेंस जालां. Which part of your life is diseased? Which part of your life has become unhealthy? जेजू पळय बो पवित्र संस्कारान ताका सांग. कुडीचे वाटेन तशेंच उत्मीक वाटेन रुचनारा मुखार दवर तुजे अडचणी, तुजे त्रास, तुजे कश्ट. दुनिया सगळें समजून घेवंक, सगळें पळयोवंक, मानून घेवंक म्हजे काळजाचे दोळे उगड, म्हजें मन नवें कर. म्हाका पेकूय, म्हजी विस्त म्हाका परतून दी, म्हजी जीब सुडय, म्हाका आयकूंक येशें कर. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as I sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. तुझो हात लाय, तुझो हात लाय, जेजू पेकूय मोजे गाय. तुझो हात लाय, तुझो हात लाय, दुनिया पेकूय मोजे गाय. तुझो हात
पळय ह्या वेळार आनी जेजू तुका हात लायता, तुजी वीस तुका परतून दिता, तुजी जीप सोडयता, जेजू तुका हात लायता, तुका नवें जिवीत दिता, तुझे दुयेंस पयस करता. Feel the healing. He touches you. Have faith. भावार्थ दवर, तो तुका आपयता. तुजो हात लाय, तुजो हात लाय, दुनिया पिकूय मोजे गाय. तुजो हात लाय, तुजो हात लाय, दुनिया पिकूय मोजे गाय. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. 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 Tuzi moima soglia quanta uborto tu pot vida. Tuzi moima soglia quanta sorves pora sasna nomantuka sorvespora eklas deva sasna nomantuka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी पवित्र मिसाची भेटेन तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार. आयचे मिसाची भेट आमी लेगात भेटयता आनी दुसरे इंतेसांव सोपून गेल्ल्या नासिमेंत आनी कितेरिया फेर्नांडीस हांच्या ओत्मे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यां पासत आमच्या राज्याच्या फुडाऱ्यां पासत किरीत भाशेन मागुया. आमचो देश आमचें गोंयचें राज देवाच्या हातान घालुया. आमचो सगलो लोक सगल्या लोकांक देवाच्या हातान घालुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात आपणा पासत मागूंक लायला तांचोय उगडास आनीक एक फावटी करुया हे मिसाची भेटीन. आनी हेर सगली आमची मागणी
देवा मुखार दवरून ही पवित्र मिसाची भेट आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. उक्तो जा एफाता. आमचे भितर देवान जायतीं बरेपणां दिल्लीं आसात आनी पातकाक लागून आमी ती बंद करून दवरल्यान घडये. हे मिसाचे सुरवातेक आमच्या काळजाचें निबरसाण, आमचें कोडू मन देवा मुखार उक्तें करुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सगळीदार देवा आनी तुमकां भावना म्हजो जमना उच्चारण सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारण हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सद्भाग्यान सदांच सांगता सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी आमचे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. एकदां जेरुबाम जेरुजाल्यांतलो भायर सरलेलो आसतना सिलयेचो आहिच्या प्रवादी ताका वाटेर अवचीत मेळ्ळो. आईच्यान एक नवें न्हेसपा आवरण घाल्लें. ते दोगूय एकलेच एका उक्त्या मळार आसले. आईचे आपलें नवें न्हेसपा आवरण घाल्लें तें काडलें आनीक तें पिंजून ताचे 12 कुडके केले. आनीक जेरुबामाक म्हणलें, तुका 10 कुडके घे, कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव असो उलयता. सोलोमाच्या हातांतली राजवटकी हांव पिंजून दोशी करतां आनीक 10 कुळां तुज्या ताब्यान कोत्तां. म्हज्या सेवका दाविदा पासत आनी इस्रायलाच्या सगळ्या कुळां मदल्या हांवें वेंचून काडलेल्या शारा जेरुजाल्या पासत हांव ताका एकूच कूळ सांबाळून दवरतलो. आनी अशें इस्रायल कूळ दाविदाच्या घराण्यांतली आज पर्यंत कडसरलेलें आसा. देवाचें उतोरये. आमचो जाप जावं दी. हांव सर्वेस्पर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. सगळें म्हणया. हांव सर्वेस्पर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्या देवाक भोजू नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली तो हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव. जबाब. हांव सर्वेस्पर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. पूण म्हजे परचेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली ना. देखून तांची निबर ओट्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें ताणें करचें म्हूण हांवें तांकां तशेंच सोडली. जबाब. हांव सर्वेस्पर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. म्हजे परचेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट धरलेली जाल्यार एकाच फरान तांच्या दुस्मनाक हांव जिखतलो आसलो. तांच्या वैरयांक म्हजेच हातांत मार घालतलो आसलो. जबाब. हांव सर्वेस्पर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. उबे रावया. उद्गार.
Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. तुझ्या पुताची उतरां आयकुचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, 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 सोय सोय. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान तीर प्रांता भायर सरून सिदोनाचे वाटेन देकापोली प्रांता मदल्यान गालिलियाच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या भेऱ्या मोन्यांक ताचे सरशीं हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागलें. आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली तिपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफाथा, म्हणजे उक्तो जा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तो तांकां फर्मायतालो तितलीं ओदीक तीं परगडटालीं आनी तितलीं ओदीक अजाप जावन म्हणटालीं, हाणें सगलें बरें केलें. ताणें भेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ताणें सगलें बरें केलें. भयणीनो, आयज आमच्या जिविताचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या ह्या समाजाचेर नदर मार आनी पळय. सगलें बरें आसा? सगलें आसा बरें? गडबडलां, हाल्लां धल्लां, सगलें बरेंच ना अशें आमी म्हणपाक पावलेलीं आसा. कांय बरें जावपाचें ना अशें म्हणपाक आमी लागलेलीं आसात. एके भशेन जें कितें आमचे मुखार घडटा तें पळोवन जायती आमकां आयज दूख जाता. आयचो जबाब स्तोत्र 80 स्तोत्र. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी, म्हजे शिटकावणेक कान दी. कसली शिटकावणी आयज आमकां देवाची. आनी ही शिटकावणी जरी तर आमी मानून घेना जाल्यार आमची दुस्पोट जाता. ही शिटकावणी जरी तर आमी मानून घेना जाल्यार आमी अविस्वाशीपणान पडटा. ही शिटकावणी जरी तर आमी मानून घेना जाल्यार पातकाच्या गुलामपणान आमी पडटा. आमचो प्रश्न जायते पावटी देवाक आसतलो, सायबा तूं म्हाका बंद कित्याक करना? हांव पातकान पडटा, हांव म्हजें जिवीत तुज्या हातान घालतां. वाय डोंट यू कंट्रोल माय लायफ? म्हाका पातकान पडपाक कित्याक दिता? कित्याक आमकां कोणाकूच पातकान पडपाक नाका. मन राजी आसा पूण कूड असोक्त. आनी हेंच मन देवाक जायते पावटी घडये आमी उबारलां आनी म्हणलां, सायबा म्हाका पातकान पडूंक दिवं नाका. कसलेंय पातक जावं तें, घडये आमच्या एक एकल्याच्या जिवितान एक एक भाशेचें पातक आसतलें. थोडे पावटी तें दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा, थोडे पावटी लिपलोलें आसा, पूण आमी पातकांत आसा. आनी पातकांत आसा तेन्ना भितरलो आवाज आमचो देवाक, सायबा तूं म्हाका पातकान पडूंक दिवं नाका. तरी पूण आमी पातकान पडटा. आयचें जबाब स्तोत्र आमी बरे भाशेन आयकलां जाल्यार देव आमकां ह्या पातकाचे आधीन करता. कित्याक? शिटकावणी मानून घेवंक ना आमी. देव शिटकावणी दिता ती भेऱ्या कानार गेल्ल्या जायते पावटी.
देव शिटकावणी दिता, आमी मनी जाले हांव जायते फावटी. आनी देखूनच आमचे भोंवतणी जें कितें आयज घडटा तें सगळें, ही उचांबडाय, हें जें मोडलेलें घडलेलें आसा तें, जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, आहिजा हो प्रवादी जेरोबोआम हाका मेळटा आनी आपल्या आवरणाचे कुडके कोत्ता. 12 कुडां आतां हांव दुस्पट घालूंक वेता, कुडके कोत्ता. आनी हें कित्याक? देवान हें राज बांदून हाडलोलें. जशें लोकान पयलीं राजा मागलो तेन्ना सावलू राजा तांकां दिलो. राजाचें काळीज निबोर जालें, देवाच्या वाटांत कडलो पयस गेलो, आपणाच्याच वाद्याचो जालो. देवान निकळायलो आनी खेरीत आपलो आपुरबायेचो आपल्या काळजा सारको दावीद पातशाय दिलो. दावीद आपल्या जिवितान असोक, पूण देवा मुखार खालती मानून घेता आपली चूक. आनी ताणें चूक मानून घेतली तेन्ना देवान ताका बोगशिलोय. ताचें राज काडून घेवंक ना. आनीक दावीद पातशाय आमी पळयता देवा मुखार खालतो जाला तेन्ना सदांच्या सदां दाविदाक देवान बासावणी केली, सोडवंडार तुजे सून येतलो. भाव भयणीनो, हेंच राज मुखार व्हरूंक दाविदाचो पूत सोलोमाव सगळ्यांहून चड जाणवाय ताका दिली, सगळ्यांहून गिरेस्तकाय ताका चड दिली. कोणाकूच संवसारांतल्या राजाक केन्नाच दिवंक ना आनी केन्नाच दिवचो ना तितली जाणवाय, तितली गिरेस्तकाय, सगळें बरेंपण दिलें. निबोर जालो काळजाचो, दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेलो आपल्या बायलांचें आयकून. म्हणटच देवान जी लिडरशीप घडून हाडलोली, जें फुडारीपण घडून हाडलोलें आपले परजे पासत, तें तुटलें. आनी हाचो परिणाम आमी पळयता आयच्या वाचपान. हें राज 2 भागांनी वांटलें. देवान राज जें वांटलें तें फुडारीपण जें आसलेलें, वो जे फुडारी आसलेले ते बेजबाबदार जाले देखून, फुडाऱ्यांच्या बेजबाबदारीक लागून, तशेंच परजेच्या अविस्वाशीपणाक लागून. आयज आमचेर जरी तर आमी नदर मारता, आमचे भोंवतणी आमी नदर मारता आनी म्हणटा सगळें सारकें ना, सगळें बरें ना. कारण कितें? अविस्वाशी जाल्या आमी घडये आयज जायतें उक्तें मन घेतलेलें आसा. त्याच बरोबर जायतें आमी डायल्युशन जाल्लें आसा. एकूच देव आनी एकाच देवाक आमी परनीपाट करचो, नमस्कार करचो, ताचे भायर दुसरो देव ना. हें आमी मानामेंतान म्हणटा, पूण जायते फावटी आयच्या काळार आमी उक्त्या मनाचीं जाल्या अशें आमी म्हणटा आनी सगळे देव एक अशेंय म्हणपाक लागलेलीं आसात जायतीं जाणां. क्रिस्ती भावार्थान सगळे देव एक अशें म्हणपाक जायच ना. पातक तें सगळे देव म्हणलेले आनी ना, एकूच देव. आनी ह्या एक देवाची सगळीं जाणां आमी भक्ती करता, बडे वेगवेगळे भाशेन करता, पूण देव एकूच. आनी ह्या पासत देव एकूच आनी देव दुसरे जाल्यार म्हणटा तेन्ना धर्माची खबर न्हू. जरूय आयज आमकां दाखयलां धर्म धर्म धर्म, रिलीजन गेम चल्लेली आसा, हें धर्माच्या बाबतीन न्हू. पूण आयज आमी पदवेक देव केला, आयज आमी गिरेस्तकायेक देव केला, आयज आमी आमच्या कुडीच्या वंडावण्यांक देव केला, आयज आमी वेगवेगळे तरेचे देव करून दवरलेले आसा. त्या पासत आयज आमचे मदें फुटी पडलेली आसा. आयज आमची लिडरशीप हाल्लेली आसा. एक बरोसो लिडर आमकां मेळो ना, आमी आमचेंच राज्य सारकें जाग्यार घालूंक, आमचोच देश बरे भाशेन दवरूंक. आनी जे कोण आमचेर फुडारीपण चलयतात तांचेर चडशे जाणांक आयज आमकां राग आसा, आमकां तें बरें दिसना, आमी तांची टिका करता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, हें कुड्डेपण आनी हें भेरेपण आनी हें मोनेपण जें आमकां आसा तें काडून देवाच्या हातान दिवपाची गरज. जेन्ना लोकान ह्या मनशाक जेजूशी हाडलो आनी जेजू लागीं मागलें ताका बरो कर, ताका आयकूंक येना, ताचे लागीं उलोवंक जायना.
जेजून आपली बोटां ताच्या कानान घातली, आपली थिपी काडून ताचे जिबेक लायली आनी हें उतर काय बरें एफाता म्हणजे उक्तो जा. आयजूय आमकां ही शिटकावणी जरी तर देव दिता जाल्यार हींच उतरां एफाता उक्तो जा. दोळे उगोड पडे सगळें भोंवतणी घडटा तें, कान उगोड आयक कितें जाता तें आयक, जीब सदोड कर तुजी आनी उलय जें कितें उलोवपाक जाय तें. आयज आमची जीब आमी कितें उलोवपाक वापरता आनी कितें उलोवपाचें आमी आडवारता. आयज आमच्या कानांनी आमकां कितें आयकपाक जाय, आयज आमच्या दोळ्यांनी आमकां कितें पळोवपाक जाय. काळजाची आशा आमची, वंडावण आमची कुडीची आयज आमकां आयकूंक उलोवंक पळोवंक एके भाशेन आग्रो करता. जाल्यार होच उलो एफाता उक्तो जा. जेजूचो जरी तर आमकां आमच्या कानार पडटलो जाल्यार उक्तीं जावया. तो आमकां शिटकावणी दिता, वेगवेगळे तरेन शिटकावणी दिता. देवाच्या उतरा वरवीं शिटकावणी दिता, सेरमांवां वरवीं शिटकावणी दिता, आमच्या एक्टिविस्टां वरवीं शिटकावणी दिता. हे प्रितुमेन ज्यो वस्तू घडटात तातूंतल्यान तावन शिटकावणी दिता. पळे आयक उलय. तर हेंच करूंक समजून घेवंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो. आमचेंय मन, आमचेंय काळीज ताचें परिवर्तन जावं, ताचें कन्वर्शन जावं. भोव करून आमचेर राज चलयतात तांचें, आमचे वडील आसात तांचें. कित्याक वडील फुडारी जे आसात तांचें फुडारीपण वडीलपण जरी तर तुटलें मोडलें जाल्यार आख्याच राज्याची दुस्पट जाता, आख्खे परजेची दुस्पट जाता. तर आमचेर राज चलयतल्यांक, आमचेर फुडारीपण चलयतल्यांक आमी ही कृपा दी म्हूण देवा लागीं करीत भाशेन मागुया. आनी आमकां जण एकल्याक ह्या फुडारीपणान भाग घेवन आमची मनां काळजां नवसरलेलीं करूंक हे भेटेन कृपा दी म्हूण मागुया. बेटोनिंग गीत घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26. तुझ्या उदार प्रांत कांदले तो दापाचे सर्व म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगळा बापा आमच्या रुचनारा हो उंडो आनी दाखां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असोक्त कुडीच्या पसणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पसण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटात तारण मेळ्ळली तुजी पर्जा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भक्तांची सभा.
देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचरणी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नामी येता ताका सोय उंचरणी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकादशींतलें पियेता तितलेच फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनेर आमचे गवळी बापा, सिम्या आमच्या दारे गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक ते पुडजडीत मुखाम हांवपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. गोंय मरे देवाची मागीर सांगाती बागेवन झुजय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवास आनी सूर्य काळी तुका मानुल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दीत. थंय सांगाताची महिमा गांवक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. तुजें राज, तुजो देश नव्यान बांदून हाडूंक जाय जाल्यार देवाक खालती रावता तसलें फुडारीपण जाय. तुजो देश, तुजें राज बरें उत्तलें जाल्यार परजा विस्वाशी आसा तसली जावपाक जाय. ही कृपा आमच्या फुडाऱ्यांक तशेंच आमचे परजेक दी म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
शासनाच्या शासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय शासनाच्या शासना. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे सेवेन संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकूत कर. देवाचे सेवेन संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकूत कर. देवाचे सेवेन संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. कुम्यांगीत घेऊया R38 पेज नंबर 196. आत्मिक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू तुझी ओठाय पागादी जुजा दुश्मन ओजे बिरागून माका बिरागना तुझे ओरी ओजोन काढून चोटाया तुझ्या पुत्रा दोर्या चोटा तुझो पुरी सुबारू जेजू येताया तुझो पाटलाव सोदाता जेजू मोजे बा. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. होच जावं आमचो संतोश. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं.
चोत्रायदोरची फाल्यां तावन सोनवाराचें देवसांव आमी आमची फिरगोजेन सुरू करता. दर सोनवारा दिसाक सकाळीं 6:30 वाजता हो तेर्स जातलो. तातूंत आमी भाग घेवंक प्रयत्न करुया. तशेंच आयज सांजेर 4 वाजता चिंबेल हांगासर एक कार्मेल कॉपेल आहा, आदलें कॉपेल वर्साच्या वर्साक थंयसर मीस करतात. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दी म्हूण सांगलां. वेळ मेळटा ते भशेन आनी जाता जाल्यार तुमी वचून तातूंत वांटो घेवचो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या. जेजूची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. F21 पेज नंबर 95. F21. आयकोल्या उतराच्या Sa